भाग्यवान पावलून रोमकारांक बरयलेले चिठीची सुरवात. 2 दूत जावंक आपयलोलो, देवाचे शुभ वर्तमान परगटूंक विंचून काडलोलो. पावलू, जेजू क्रिस्ताचो सेवक, ही चीट बरयता. हें शुभ वर्तमान ताणें आपल्या प्रवाद्या उद्देशी पवित्र पुस्तकांचेर आदीं फुडें बासायलोलें. तें ताच्या पुता संबंदी रक्तमासा प्रमाणे तो दाविदाचो कुळेंतलो ताका जल्मलो. पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे तो बोलवून जाल्लो देवाचो पूत म्हूण ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं ताची परगटणी जाली. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताच्या नांवाक मान जोडून घेवंक सगळीं विदेशी राष्ट्रां भावार्थान देवाक खालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फावो जाल्ली आमकां कृपा आनी 2 दुतांची जबाबदारी. तांचे मदलीं तुमी जेजू क्रिस्ताची जावंक देवान आपयलोली. तुमी देवाचे मोगाचे आनी तुमकांय ताणें पवित्र जावंक आपयल्यात. रोमा शारांत आसलोल्या तुमा सोमेस्तांक आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो सपाप जातलो. सर्वेस्परान आपली सोडवून परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या आताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. सपाप. सर्वेस्परान आपली सोडवून परगट केली. इस्रायलाचे कुळेताय आपलो थीर विश्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवून परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. सपाप. सर्वेस्परान आपली सोडवून परगट केली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवून फांकली. आख्खे पृथ्वी गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. सपाप. सर्वेस्परान आपली सोडवून परगट केली. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक 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 जोय जोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक 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 जोय जोय. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक 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 जोय जोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक 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 जोय जोय. लूका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांची उरपूज जेजू भोंवतणी वाडत वेताली. तेन्ना तो अशें म्हणूंक लागलो, ही आतांची पिणकां नोश्टी पिणकां. ती एका खुणा मागता. पूण जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. कित्याक जसो निनवेच्या लोकांक जोनस खुणा जालोलो तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक जातलो. जोटेच्या दिसा दोकणी चिरांनी हे पिणकेच्या मनशा बरोबर उबी जातली आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितली. कित्याक ती पृथ्वीच्या शिमांतावन सोलोमनाचे शाणेपणां आयकून आयलेली. आनी पळयात, सोलोमना परस वर्तो हांगा आसा एकलो. निनवेचो लोक जोटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उबो जातलो आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितलो. कित्याक जोनासाचे प्रवचन आयकून ताणें आपलें जिवीत बदललें आनी पळयात,
जोनसा परोस व्हरतो हांगा आसा एकलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ शुभ वर्तमान परगोटचे चाकरीन खुशेन काडलोलो. नियाळाक आदार. आयज व्हडा दोबाज्यान मारयेचें दिसणें आमी समोर पिताव. ती जाली आमकां शुभ वर्तमान परगोटूंक खुशेन काडलोली न्हय फकत उतरांनी पूण करण्यांनी आनी जिविताचे देखींतल्यान. बागयोन पावलू परगोडटा शुभ वर्तमान परगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका व्हडविकायेचें कारण न्हय. देवान म्हजेर घाललो एक कायदो. तें परगोट करिना जाल्यार म्हजें कोता. कित्याक पावलूक देवान खुशेन काडलोलो सेवक. शुभ वर्तमान परगोटूंक पयले सुवातेर आमी पावलू भाशेन जेजूचे सेवक गुलाम जावन जिवंक गरज. म्हणूंक गरज जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त जियेता म्हजेताय. शुभ वर्तमानांत जेजू आपलें दूख परगोडटा. कित्याक इतली विजमिता बरेपणां पळोवन पासून लोक खुणा सोदतात. देवा उतर दिसपट्टी मनशाक फावो जाता आनी जिवीत बदलूंक संस्कारूंक आनी तें परगोटूंक आपयता. तरी लोक तें सोडून मिलाग्री आनी पिकोवणी सोदूंक धांवतात. मारयेचे भोक्त आमी हे बागीवंत अस्तोरीचें जिवीत आपणावंक अवघड आनी कश्ट पडटात. जेजू खुरीस कांदार मारूंक आनी धांवताव पूण खुर्सा वरवीं जेजू दिलेलें थारोण ओळखूंक आनी दुसऱ्यांक परगोटूंक आमी लोसताव. तर आयज आमचो थाराव जावन दी शुभ वर्तमानाचो परगोटणार जावन जिविताचे देखींतल्यान जेजूक परगोटूंक वावुरया.